एक मिनिट हांव सद्याक येयल्लो धांवा सकाळचें आतां भायर जालीं लायनी रावपा पडटा तुमी चोवपाक शकताय लोक लायनी आसाय वयल्यान तेंचो मेन म्हणटा कितें स्टाफ कमी आसा आनीक लायनी रावतकीर डिले जायत रावता म्हळ्यार बेगीन कामां जायना लोकांनी कित्याक काणकोणा एकूच पोस्ट आसा आनी लोक खूब पयस पयसून येताय सो लोकांक लायनी उबो रावपा पडटा चड मेन प्रॉब्लम कितें तेंचो स्टाफ कमी आसा आनी ते बेगीन कामां जायनाय लायनी रावले लोक थोडे वाडे उपाशी पडार येता बाबा आपणा बेगीन काम जावपा जाय म्हूण थोड्या अशें करून जाणटी बिणटी आसा तांकां बसपाक बीन मेन म्हणटा बसपाक तांकां जागो उरना आतां कितलो टायम जालो आतां हें तुका त्रास जायत आसा कितलो हे डेलीच जाता तितले हांव मागता जाता तितले बेगीन हें सगळें क्लियर करचें आनी तांचो स्टाफ जाल्यार स्टाफ दिवचो तर तुम्ही एक सिनियर सिटीजन तुमकां कितें प्रॉब्लेम फेस करपा पडटा काणकोण हो तालुको जो आसा न्ही तो गोंयच्या दक्षिणेकडे तालुको आनी हांगच्यान मडगांव हें खूब पयस आनी अशे वेळार काणकोण पोस्ट ऑफिसाची गरज जी आसा ती ह्या मुन्सिपालिटी आनी पंचायत ह्या वाठारांतल्या लोकांक खूब गरजेची आनी बाकीची पळय सगळी पोस्ट आसा ती सब पोस्ट आनी हे मेन पोस्ट ऑफिस आनी ह्या पोस्ट ऑफिसाक हांव आतां म्हजी वयाची 75 10 वर्स सोडल्यार 60-65 वर्सां म्हाका ह्या पोस्टाचो अनुभव आसा ह्या पोस्टाक पयलीं जो स्टाफ आशिल्लो तो स्टाफ त्या लोकसंख्येच्या मानान आनी त्या कामाच्या मानान सफिशियंट आशिल्लो वाजवी आशिल्लो आज ट्युरिजम वाडला पार्सल वाडल्यात जरी बटवडट पत्रांत जरी कमी जालो तरी ह्यो गजाली अत्यंत खूब वाडल्यात आनी अशे वेळार ह्या पोस्टाचो हो स्टाफ जो आसा हो स्टाफ हें काम पेलूंक शकना अशें म्हाका दिसता तो कमी आसा तांकां जाल्यार ते सांगतात की हे महाराष्ट्र सर्कल हें गोंय जें आसा तें महाराष्ट्र सर्कलाच्या अंडर आशिल्ल्यान आमकां थोडीशी जाय तसो स्टाफ ते दिनात ते उलयनात पूण म्हाका खबर आसा गोंयाक चवथी सापत्न भाव चवथी मस्तराची वागणूक महाराष्ट्र जे मेन पोस्ट ऑफिस मास्तर आसात अधिकारी जे आसात तांचे कडल्यान मेळटा काय कितें असो म्हाका उलोवचें पडटा आयच्या काळार हें पळयलें जाल्यार हांगा सदांच जर पळयलें जायत लायनी आसतात हो स्टाफ जो आसा हो आमकां जो वळखता तो इतलो बरे भशेन आमचे घरगुती पद्दतीन आमकां आमचें काम करता त्या स्टाफा बद्दल आमकां खूब तांगे एक लेडी स्टाफ आसा ताची कांय अडचणी आसतात तांकां सकाळ फुडें आयिल्लें तें दनपार आनी सांजे मेरेन तांकां एक उदकाचो घोट घेतलेले किंवा काही सैमीक विधी वतल्यार तांकां मेळना हें आमी पळयलां अनुभवलां ताका लागून तांचे आमकां चुरचुरी पडटात तेन्ना हाका लागून ह्या पोस्टाचो जो एकंदर आवाठ आसा तो लक्षांत घेवन आमच्या ह्या गोवा सर्कल जें आसा आनी जें महाराष्ट्र सर्कल आसा ताणें हाजो विचार करून आमकां सगळ्या लोकांक ह्यो पोस्टाची सुविधा बरी जावचे खातीर हांगा जाय तितलो स्टाफ दिवपाची अत्यंत गरज आसा सर तिकीट बुकिंगाचो इशू हांगा खूब प्रॉब्लेम जाता कोंकण रेल्वे काणकोणच्यान वतना काणकोणच्या सगळ्या लोकांनी आपल्याला जमीन दिवन एक मोठे त्याग सॅक्रिफायस केलें पूण काणकोण जें रेल्वेचें स्टेशन आसा त्या स्टेशनाचेर आतां बुकींग जायना जाता तें फक्त डेली ज्यो गाडी आसता ताची जाता लांब पल्ल्याची गाडयांची बुकींग थंय जायना आनी तें बुकींग आमकां पोस्टान येवन करता म्हळ्यार पोस्टाक करूं मेळटा पूण कनेक्टिविटी बी ना जाल्यार खूब वेळ वता आनी ताका लागून सबंद जो ट्युरिस्ट जो आसा काणकोणा येवपी आनी काणकोणचे लोक जे गोंय भायर वचपाक सोदतात तांकां लांब पल्ल्याची गाडी ज्यो आसात तांचें बुकींग मेळपाक खूब कुस्तार जाता आनी ताका लागून हांगा हो स्टाफ आसा हो स्टाफ बुकिंगा खातीर एक वेगळो स्टाफ दिवन लोकांची सोय करची अशें म्हाका दिसता तूं ह्या हितूंतलो पोस्टमॅन आतां तूं खंय हें करता आतां हें पोस्ट आतां खंय व्हरपाचें आतां हें आतां चावडी पणसुलें किल्लें तारीफ पाणीफोंड म्हाजी एरिया बीट नंबर 2 पूण इतली लेट कित्याक जाता 12 जाली पळय इतली लेट जावपा कारण आमचे कन्वेटी ना पोस्टा चलना कन्वेटी ना जाल्यार ते बिटी घालूंक मेळना बॅग ओपन करपा जाय आनी बॅग रिसीव करून प्रत्येक पोस्टमॅनाक बिटी घालपा जाय पोस्टमॅन प्लस गांवचे GDS आसा खोतिगांव गावणगोरी आगोंद खोला पैंगी अशे 8 BO आसा ते 8 BO सगळ्यां पोस्ट घालून सगळ्यांक धाडचे पडटा तेच पयलीं 5 पयलीं येवपाकूच जाय आमकां
पूण आतां कशें करून जातलें आतां 12 जालीं आतां 5 पर्यंत कसं करून जातलें एडजस्ट केला फास्ट एडजस्ट करूं पडटा आमकां जेवून आसतना आमी एडजस्ट करता आतां हो कितलो टायम जालो तुमी आनी पयलीं कितल्या टायमार वयताले तुमी भायर सरताले पार्सल घेवन आमचो सकाळचो मेल आमगे 10 येता रेगुलर आनी समजा एक ड्रायव्हर लिव्हेर गेल्यार एक ड्रायव्हराक 2 रूट कशें पडटा उक्क्या सांगे धरलें तें सगळें धरून लास्ट काणकोण येवचें पडटा आनी मेल 12 येता दिसा एक दिसा 12:30 येता एक दिसा 13 येता अशें प्रॉब्लेम जाता आतां कितले म्हयने जाले कितले वर्सां जाले अशेंच चलतात अशें तुमगेले आतां आतां हांव येयला 12 वर्सां जाता हांगा आनी होच प्रॉब्लेम इश्यू आमकां सदांच हिंगा स्टाफ एक 1+3 स्ट्रेंथ आसा आतां सद्या प्रेझेंटली 1+2 करते आसा सो हांव पोस्ट मास्तर म्हणजे आतां सद्या आमच्या गोवा डिविजनात स्टाफ शॉर्टेज जावन गोंयचे स्टाफ आनी दुसऱ्या ऑफिसार जाता पूण सदां लोकांक कंप्लेन आसा की हांगा डेली फेस करता पडटा हय हिंगा काम चड आसता एवरी टायम हेवी म्हळ्यार फॉरेनर्स बी येता तितूंत रेल्वे बी एड केला आमकां रेल्वे कावंटर बी पळोवचें पडटा आनी प्लस पार्सल बुकींग इंटरनॅशनल पार्सल्स बुकींग चड उरता आनी रेल्वे एन्क्वायरी बी उरता आनी पार्सल्स बुकिंगा टायमार न्ही खूब तांकां बी डिटेल्स सांगचे पडटा ते स्टाफ आसून सुद्दां येना काय आनी वाडोवपा जाय तुमकां आतां आमकां स्टाफ वाडोवपा जाय हिंगा स्ट्रेंथ वाडोवंक जाय आतां तुमी कितें प्रोसेस केला कितें आतां स्ट्रेंथ वाडोवपा आमी जाय तशें पयलीं रिपोर्ट केल्लो आसा स्टाफ खंयच्या डिपार्टमेंटाक तुमी खंयचे SP ऑफिसर सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोस्ट पणजी